हॅलो गोंयकारा, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. खंय हा तुमी सगळीं? सजमता बरी हा म्हणून हांवूय बरो हा. येवकार म्हजे कुजनान आयज घेवन येयला एक तुमकां नई रेसिपी आमची गोंयकारांची सारकी रुचीची, ती म्हटल्यार किसमूर. आनी हांव किसमूर करता आयज सुक्या हाऱ्याची. येयात फुडें दाखयता तुमकां. हारो हांवें कसलो गेल्ला पळय तो पळय. हांवें हारो गेल्ला तो मोतयाई. ही सुकी मोतयाई हांवें उदकांत ताका फुगोक घालून दवरल्या. मागीर फुडें दाखयता तुमकां ड्रेन करून. आतां तेजो मसालो गेल्लो हांवें पळय किसमुराक. जिंजर गार्लीक, मागीर हल्दी पावडर, गरम मसाला, चिली पावडर, शाही जिरा, करीपत्ता, चॉप व्हाईट ऑनियन, ग्रीन चिलीज 4 गेल्ले हांवें, आनी मसुऱ्यो मिरसांग्यो 10 मसुऱ्यो मिरसांग्यो गेल्ले. ह्यो आमच्यो गांवठी मसुऱ्यो मिरसांग्यो. आतां फुडलो प्रोसेस दाखयता तुमकां. एक बोल चून गेल्ला. जिरा घालता पयलो. जिंजर गार्लीक, हे मातशें भाजून घेता. करीपत्ता घालता. ऑनियन, बरें भाजून घेता. कांदो भाजलो आमचो. एक बोल टमाट घेता. सांगूंक विसरलेलो तुमकां. हे पळय एक फूल टमाट कातरला ते एड करता. बरें भाजून घेता. हे पळय पण भाजून जाले आमचे. हे स्टेजीर घालता हारो. हांवें मसालो अजूनय घालूंक ना तो, फकत हारो पळय ड्रेन केल्लो. दाखयल्लो सांगलें तुमकां ड्रेन करता म्हणून. पळय आतां हितून एड करता. मसालो अजूनय घालूंक ना हांवें. हारो पयलो मातसो फोंडान भाजून घेता. मातसो बरो भाजून घेता. दाखयता फुडें. जालें आमचें भाजून हारो. पळय फोंडान बरो भाजला तो हांवें. आतां उरलेलो मसालो सगळो घालता हांव. स्वीट चिलीज, गरम मसाला, हल्दी पावडर सगळें एकदम एड करता. हे सगळें एकदम एड केला. पयलोच मसालो घालो जाल्यार मागीर करपता. ताका लागून नुस्त्याचेच घालला हांवें. तेजो फ्लेवर तसोच उरता मागीर. पळय मसालो भाजता. आतां आमचो मसाल्यान नुस्तें बरें करपोंक दिनाकात मसालो. ओके. आतां हे स्टेजीर घालता हांव आमसाणीचें उदक. तुमकां दाखोवंक ना दिसता हांवें विसरलो. आयज सगळें विसरता अशें हांव. ओके. हे पळय आमसाणीचें उदक घालता हांव. मसालो करपाचे पयलीं आमसाणीचें उदक एड करपाचें. आमसाणीच्या उदकान बरें कूक करून घेवपाचें सगळो मसालो आनी हे. कूक जाले उपरांत दाखयता. मागीर फुडें आमकां ड्राय जाता जाता चून घालपाचें भितर. चून अजुनूय एड करूंक ना. मातशें ड्राय जावन कूक जावन येवनी मागीर चून एड करता. आमसाणीच्या उदकान सुकोवन येयलें आतां हारो. आतां हांव चून एड करता. पळय चून घालला हांवें. मिक्स करता आनी दाखयता बरें. ऑलमोस्ट जाली आमची किसमूर रेडी. पळय सारकी ड्राय जाल्या. सारकी ड्राय दवरले हांवें. पळय हारो बा सारको जावन येयलो, कूक जावन येयलो. आतां इल्ली घालता कोरिएंडर. मातशें मिक्स करून घेता कोरिएंडरान. आनी आमची डीश जाली रेडी. सारकी क्विक आनी फास्ट. आनी हेज्या फुडें तुमकां आनी एक रेसिपी दाखयता. खूंय वचो नाकात, पळयत रावा. आनी एक रेसिपी दाखयता तुमकां. चल तर आमचे फुडले रेसिपीशी या. तुमकां सांगलेलें न्हय फुडली रेसिपी म्हणटा ती म्हजी फिश फ्राय. ओके. हे पळय मॅरिनेट करून दवरला हांवें ऑलरेडी फिश. कशें करता तें दाखयता तुमकां. हे पळय हिंगा हा फिश.
हे नुस्तें पळोवंक शकता तुमी कसलें नुस्तें पळय तें. हे नुस्तें जावन आसा आरबांगडे. बार्देसान तांकां होड्डे म्हणटा नाल्यार थोडे आरे म्हणटा तांकां. तांकां हे सारके स्कीन बा काडून सारकें साफ केल्या. तांची स्कीन काडची पडटा, घोट आसता तांची स्कीन. ही रेसिपी हांव साऊथ इंडियना भाशेन करता. फिश ताका केलें करीपत्त, 2 स्लायस लेमन, 3 ग्रीन चिली आनी हो जिंजर गार्लिक पेस्ट. आनी फुडें हा हो काश्मीरी चिली पेस्ट. ह्यो काश्मीरी चिली हा आनी 3 टमाटाचो प्युरे केल्या आनी 1 कप चॉप ऑनियन. आतां आमी नुस्तें पयलें फ्राय करून करुया. ओके, हे नुस्तें बरें फ्राय करून घेवपाचें पयलें. आनी नुस्तें काय मॅरिनेट केल्लें चिली पावडर, हल्दी पावडर, लेमन ज्यूस आनी जिंजर गार्लिक पेस्ट हे ऑलरेडी हांवें मॅरिनेट करून दवरलेलें. हांवें एक अर्दी वर दवरलेलें म्हाका ते मसालो लागोंक जाल्लो म्हणून. ऑलरेडी ते हांवें लावन दवरलेलो. चल आतां ते फ्राय करून घेवया. कायल रेडी आहा म्हजी, तापली ऑलरेडी. पळय तितून घालता हांव पयलीं थोडी करीपत्त. ही तेलाक फ्लेवर दिवपाक. करीपत्ताचें तेलाचो फ्लेवर येवंक जाय म्हाका नुस्त्यान भरपाक. ताका लागून करीपत्त उडयलें हांवें. मातशी करीपत्त भाजून घेता. हे पळय आतां नुस्तें घालता कायलेन. बरो वास येयलो करीपत्ताचो. तो सारको मागीर नुस्त्याक भरतलो. कित्याक आमी हो सादर्न इंडियन स्टायल करता. झाले आमचे नुस्तें भाजून रेडी. सारकें क्रिस्पी भाजलां हें नुस्तें पळोवंक शकता तुमी. काडून घेता आतां. सेम कायल गेल्ले तेच कायली इल्ली करीपत्त घाल्ले आनी इल्लीशी. आनी घेता कांदो. पळय 1 कप ऑनियन घाल्ला हांवें. तेच कायल यूज केले हांवें. तेजो नुस्त्याचो फ्लेवर सगळो तितूनूच आहा न्हू, तेच यूज करता हांव. बरो कांदो भाजून घेता. हो मसालो लागलेलो आतां सगळो कांद्यान येतलो. नुस्त्याचोच मसालो. कांदो बरो भाजून घेता. चिली पेस्ट घालता आतां. मातसो मिक्स करून घेता. हो काश्मीरी चिली पेस्ट हा फकत उदकान वाटलेलो, कांयच ना प्लेन, फकत उदकान वाटला तो काश्मीरी चिली पेस्ट. तो स्पायसी आसना. दाखयता फुडें. तो भाजलो आमचो 2 मिनटां भाजलो ताका हांवें. आतां टोमॅटो प्युरे एड करता. ही आतां बरी कूक करून घेवपाची. एक स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट घालला हांवें. ग्रीन चिली आहलेली तेवूय एड करता. होल दवरले ग्रीन चिली नाल्यार स्पायसी जातली म्हणून. आनी हे 2 लेमन स्लायसीस गेलेले तेवूय एड केले ग्रेवीन. मातशें कूक करून घेता. पळय ग्रेवी कितली तीख आहा ती. ग्रेवीन ते नुस्तें एड करता हांव. पळय अशेंच दवरपाचें. ताका मसालो ते सारके ओडून घेतले. आतां ग्रेवी ड्राय जावंक घेता. स्लोली ही नुस्त्याच्या वयल्यान घालून घेया. पळय ही हांव घालता पळय थंय ताका भरोंक जाय ती. सारके मसाल्यान ते सुकोवन घेवपाचें. पळय मसालो सुकत येता आतां. हांव स्लोली वयल्यानूय घालता तेजे आनी टर्नूय करतलो नुस्तें. स्लो फ्लेमीचेर दवरा. एक 10 मिनटां वयतली सारको बरो न्ही मसालो ताका.
आणि सारको अरोमा बरो येता, बरो वास सुट्टा सारको. 10 मिनटां शिजोनी नुस्तें रेडी जावंक येता आमचें. हांव 1 स्पून शुगर घालता. ही पळय 1 टीस्पून शुगर ऑप्शनल, तुमकां जाय जाल्यार घाला तुमी. हांव इल्ली घालता, म्हाका मातशें स्वीटनस जाय ताका लागून हांव घालता. तुमच्यान नाका जाल्यार नाका घालूं, हांव घालता 1 स्पून, तुमचो चॉयस. आनी सॉल्टूय घालता. आतां ऑलमोस्ट जायत येयलें आमचें नुस्तें. पळय ड्राय जालो मसालो आनी मातसो ड्राय जावंक जाय, मागीर जालें रेडी. जाली आमची रेडी फीश सारकें. पळय मसाला बी सारको ड्राय जावन येयला, आख्खें दुदांत सुकलें. इतलेंच जाय आमकां, आनी सुकोवपाचें ना. मसालो पळय कितलो दाट आहा तो दाखयता स्पुनार काडून. हो उरोंक जाय पळय, सारको दाट जाला. ओके, जाली आमची रेसिपी. आतां मेळया प्लेटींग करतना. कशी लागली माझी रेसिपी तुमकां? सजमता लायक जाली आसतली म्हणून सांगात मागीर म्हाका कमेंट करून कशी लागली ती रेसिपी तुमकां. आनी हांवें पळय तुमकां पोप दाखयल्ली न्हू रेसिपी, अजुनूय तें रेडी जावंक ना, मातसो टायम वयतलो. हांवें ओपन करून चॅक केल्लें, बरें मिठान तें कोरमोंक जाय. आनी एक दीस वयतलो, फुडें दाखयता तुमकां. आनी म्हज्या चॅनलाचेर कोण नवे येयला तांकां देव बरें करूं म्हणटा तुमकां. वेलकम टू माय चॅनल. सगळ्यांक थँक्यू. होच म्हाजो सपोर्ट करा चॅनल फुडें व्हरपाक. चल तर फुडल्या व्हिडियोन मेळया. Adeus.